कशें करपाक जाता, कशें आमी फुडें फोकस करपाक शकता. हांगा जेन्ना येता तेन्ना आमकां मुद्दम मेळोवपाक येता, मुद्दम आमकां सांगता. कितलेशे जाण जेन्ना 2022 इलेक्शन जालें, आपूण जावन आपणाची तिकेट काडून ते गोंयांत येयले फक्त वोट मारपाक लागून. जे जे कोणाक वोटिंगाचो रायट आसा ते जाणांनी येवन रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक तेंको दाखयलो. आमकां कितें करता जाल्यार उमेदीन सांगप की हें करता तें तुमी बरें करता म्हणून. सोशल मिडियाचेर तुमी पळयलां आसतलें कितलोसो सपोर्ट आमकां खूब फावटी जो युकेचे भाव भयण आसा तेंच्यांनी आमकां दिलो. आनी जेन्ना 2022 इतलो आमकां बरो प्रतिसाद गोंयभरांत गावलो, सदांच आमकां युकेचे जितले आमचे टीम आसा, जितले आमचे गोंयकार आसा, ते आमकां उलो मारताले की तुमी येवचे युके, एक तुमचो कितें आसा तो मुद्दो मांडचो आनी हो मुद्दो आमी घेवन फुडें वचपाक जाय. आनी तसोच आमकां खूब फावटी फोन कॉल करप, व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग करून खूब फावटी अपील करप की तुमी या. आनी आमी तेन्ना तांकां सांगलेलें की आमी येतले, आमकां जाय की लोकांनी आमकां जो सपोर्ट केल्लो आसा, जावं तो फायनान्शियली आसूं, जावं तो आमकां सोशल मिडियाचेर आसूं, जावं कॉल करून आसूं, जावं मतां मारून हांगा आमकां कितलेशे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मतां मारून आमकां बरो रिस्पॉन्स दिवन, जावं कितलेशे जाण देंवन आमच्या प्रचाराक बसून भोंवल्ले आसा. सो हे डेडिकेशन आनी हे जे मोग गोंयचो, ह्या मोगाक लागून आयज सगळे एकजूट जावन गोंयकार आयज ग्लोबली गोंयकार खूब कडेन पावल्ले आसा. फक्त आपणाक आयज हांगा कांय सारकें ना म्हूण तांकां भायर वचचें पडटा. आनी तेकाच लागून जशें विश्वेशान तुमकां आतांच सांगलें, आमची जी प्लॅन ट्रीप आसा युके वचपाची ती 21 जानेवारी टू 4 फेब्रुवारी ही प्लॅन ट्रीप आमची जाल्ली आसा. ह्या ट्रिपीन आमी मुद्दम आमच्या युकेच्या सगळ्या गोंयकारांक जे खुबसो मोग आमकां दिता तांकां देव बरें करूं म्हणपाक आमी वयतले, तेंची भेट घेतले, तेंचे कडेन कनेक्ट करतले. कित्याक खूब जाणां आमी आजून मेळोंक ना, तेंचे कडेन कनेक्ट करतले, फोनाचेर उलयता, मेसेजीस करता, पण पर्सनली आजून पर्यंत मेळोंक ना. सो तेंचे कडेन कनेक्ट करून तांकां कशें दिसता, कितें आसा, कशें फुडें वचपाक जाय, जावं तेंचो विचारधारा कितें आसा ही जाणून घेवपाचो प्रयत्न आमी करतले. आनी ह्या तितून 3 प्रोग्राम्स ह्या युकेच्या डिफरंट कमिटीजीन थंय दवरिल्ले आसा. एक जो आसा तो 25 तारखेक स्विंटन हांगा जातलो म्युजिकल शो. त्या शोवाक हांव चीफ गेस्ट म्हणून आसतलो. तशेंच दुसरो जो म्युजिकल शो आसा तो वेम्बली हांगा जातलो 31 तारखेक 31 जानेवारी. थंय म्हाका चीफ गेस्ट म्हणून आपयल्लो आसा. तसोच तिसरो जो शो जातलो तो हॉन्स्लो हांगा जातलो 1 फेब्रुवारी. सो अशे 3 म्युजिकल शोज ह्या डिफरंट लोकेशनाचेर जातले. सावथो तिसरो जातलो तो सावथो जातलो. आमी पळयता की गोंयच्यान थंय वयतले आनी कितें करतले. आमची स्टडी टूरूय आसतलो. जे स्टडी टुरान जे नामनेचे इन्स्टिट्यूट थंय आसा, ते इन्स्टिट्यूट कशें चलता, ते कशें मॅनेज करता, कशें एडमिनिस्ट्रेशन चलता हें आमी पळयतले. थंय इंडस्ट्रीज कश्यो चलता, इंडस्ट्रीचे इनपुट्स कितें आसा हें जाणून घेतले. थंय ट्रान्सपोर्टेशन सेक्टर कसो चलता, तेंचे सिस्टम कसो आसा, जावं तेंचो मॅनेजमेंट कशें आसा हें बी जाणून घेतले. आमी ट्रॅफिक रुल्स कशे ते मॅनेज करता, कशें इम्प्लिमेंटेशन करून लोकां फुडें हाडटा आनी कितले स्ट्रिक्टनेस आसा हें बी जाणून घेतले. आमी पळयतले की हेल्थ केअर सेक्टर जो तेंचो हेल्थ केअर सेक्टर आसा थंय वचून तेजी आमी देखणाय घेतले की कशी तेंची हेल्थ केअर सेक्टर चलता. आनी बाकीचे म्हणल्यार जे वेल विशर्स जावं आनी कितें आमकां स्टडी करपा सारकें मेळटा
त्या त्या लोकेशनार जावं ऑटोमोबाईल सेक्टर आसूं जावं IT सेक्टर आसूं जावं आनी खंयचोय सेक्टर आसूं जावं वेस्ट मॅनेजमेंट सेक्टर आसूं ह्या सेक्टरांनी वचोन जे जे आमकां शिकपा सारकें मेळटलें तें शिकोन गोंयांत कितें आमी इम्प्लिमेंट करपाक शकता तें आमी हांगा इम्प्लिमेंट करपाक शकतले. सो हे सगळे विचारधारा घेवन आनी सगळ्यांचो इनपुट्स घेवन आमचे कडेन जाता त्या भशेन ह्या UK ट्रिपीक एक अंडरस्टँडींग बिटवीन जे UK गोंयकार गेल्ले आसा आनी आमचे भितर या बींग अ लेजिस्लेटर तांकां कशें दिसता आनी कशें कितें चेंजीस जावपाक शकता हें जाणून घेवपाची ही म्हाजी रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा. आनी कितलेशे जाण आमचे अजून पर्यंत सांगता की आमी गोंयांत परत येवपाक सोदता पूण गोंयांत आमकां तितली बरी ऑपॉर्च्युनिटी मेळना. कित्याक म्हाजे कडेन उलयता तेन्ना तेंचो एक खरेंच एक मुद्दो आसता तो म्हणजे एम्प्लॉयमेंट कशें आमी जनरेट करतले, कशें आमकां एम्प्लॉयमेंट हाडपाक जाय. सो हें कशें करूंक शकता हेजे बाबतींत भासाभास फोरम मिटिंग्स म्हटल्यार बारीक बारीक आमच्यो फोरम मिटिंग्स आसतल्यो तेंचे डिफरंट फोरम्स आसा तेंचे कडेन आमची भासाभास जातली, तेंचे कडेन आमचें कॉर्डिनेशन जातलें, तेंचे प्रश्न जावं तेंचे कितें आसा सोल्युशन दिवपाचें सारकें आसा जाल्यार ते आमचे कडेन उलयतले. आनी अशी करून ही आमची UKची ट्रीप आसा आफ्टर असेंब्ली सेशन ही आमी ट्रीप प्लॅन आउट केल्ली आसा. जशें तुमकां आतां डिसिजन सांगलें की खूब तेंप जालो आमकां वचपाक जाय आसलें आनी म्हाकाय खास करून म्हाका वचपाक जाय आसलें कित्याक सांद्रे मतदारसंघांत तरी खुबशे आमचे UK आसा. सो हांव ना कित्याक लागून खुबशे डिफरंट सर्कमस्टन्सीस जाले मतदारसंघाची कामां जी आमी कंटिन्युअसली करपाक आसले आनी थंय आमी डिले करूंक शकनासले. आनी मेन म्हटल्यार आमचे केसीस ज्यो केसीस आमचे कंटिन्युअसली जे जे एज्युकेशनाक आमी गेले थंय ते आमचे केसीस घालताले आनी त्यो केसीस भायर मारून आमकां विजा पडलो आनी विजा पडोन आतां आमी हांव UK वयता. हांव गोंयकारां कडेन मागता की जे जे UK आसा तुमकां कॉन्टेक्ट करपाक जाय जाल्यार आमचो सायनोबाब आसा थंय आमचे बाकीचे मेंबर्स आसा जे तुमकां कॉर्डिनेट करूं शकतले, जे प्रोग्राम्स आसतले थंय कॉर्डिनेट करूं शकतले. आनी आमी आमच्या ऑफिशियल प्लॅटफॉर्माचेर रेव्होल्युशनरी गोन्स प्लॅटफॉर्माचेर जे जे प्रोग्राम्स जावं आनी कितें आसतले तेजी तुमकां अपडेट दितले जे करून तुमी आमकां कॉर्डिनेट करपाक शकतले. कोण कॉर्डिनेटर आसतलो, कोण तुमकां जे जे लोकेशनार कॉर्डिनेट करूंक मेळटले जावं तुमकां आमकां मेळपाक मेळटले तशे प्रोग्राम्स खंय खंय आसतले हे आमी आमच्या ऑफिशियल पेजीचेर आउट करतले. सो मागता सगळ्यां कडेन की बरे भशेन आमी हे कितें कॉर्डिनेशन करपाक जाय सुशेगाद करुया, एक बरो प्रोग्राम आनी गोंयची उर्बा वाडोवपा सारकें जे आमी काम करता तें काम फुडें व्हरया. तुमचो आदार प्रत्येक गोंयकाराचो आदार आमकां लागतलो आनी तो आदार घेवन आमी फुडें या. थँक्यू. विरेश तूं एकटो वयतलो कितले जाण वयतले तुमी? हांव एकटोच वयतलो आनी बाकीचे आमचे सायनोस वा तो थंयच आसता पण तोय वांगडा येतलो आमच्या जेन्ना आसतलो तेन्ना. बाकीचे डिफरंट आमचे मेंबर्स जावं टिम्स आसा ते आमकां कॉर्डिनेट करतले. खूब उमेदीन आसा, खूब जाण म्हाका फोन मारीत आसता, म्हाका तरी टायम मेळना पण खुबशे जाण बॅकग्रावंड काम करता की हांव येता थंय म्हणून. आनी तें काम खूब इम्पॉर्टंट आसता कित्याक आमी पळयता की खुबशे आमकां फोन मारून मेसेजी काडून जावं व्हिडियोज काडून आमकां सदांच सपोर्ट करता आनी तो सपोर्ट दिता तेन्ना एक उर्बा म्हणल्यार काळजांतल्यान हें करता. तांकां हांगा खरें म्हणल्यार कांयच मेळना, तांकां लोन हें मेळना पण कितें आसा तांकां जो गोंयचो मोग आसा त्या मोगाक लागून ते सदांच आमकां सपोर्ट करता आनी तो म्हाका दिसता सपोर्ट घेवन आमी फुडें वचपाक. पॉलिटिकली तुमचे पार्टीक कितें फायदो जाता ह्या विजिटान? पळय कितें आसा आमी सदांच लोकांक कनेक्ट जावपाक बिलीव करता. आमी तुमी पळयलां आसतलें खंयचेय आसूं गोंयांत आसूं गोंयच्या भायर आसूं खंय आमी जेन्ना वयता तेन्ना आमी लोकांक कनेक्ट जावप आनी हितून फायदो आनी फायदो ना हें आमी सांगपाक शकना कित्याक तो फायदो आनी फायदो ना तो इलेक्शना टायमार आसतलो. पण आमी जेन्ना पळयता की लोकांक कनेक्ट जावप जेंच्यांनी आमकां सपोर्ट केलो आसा तांकां आमी थँक्यू म्हणप हें खूब गरजेचें आसा. आमी जेन्ना आमच्या एरियेन वचून आमी जेन्ना वयता लोकांक आमी परत परत मेळपाक कित्याक वयता की लोकांचो कॉन्फिडन्स बिल्ड जावप. लोकांक समज आमचे कॉन्फिडन्स ना जाल्यार लोक आमकां सपोर्टूच करचे ना. सो तें खूब गरजेचें आसा. आनी आमकां परत परत जो डिमांड येतालो की
तुमी या मातशें उलया आमचे कितलेशे जाण सपोर्टर आसा ते मेळपाक सोदता सो हे मेळपाचो हो मेन हेतू आसा 5 दिसाचें असेंब्ली सेशन जालें तुजो ह्या 5 दिसांक ह्या सेशनाक तूं कशें बसयलें पळय 5 दिसांचें असेंब्ली सेशन जालें पण आमी पळयलां की गोंयांत कितलेशे प्रमाणात आयज करप्शन वाडिल्लें आसा आयज आमी पळयता की गोंयकार रस्त्यार देंवतात गोंयकार प्रोटेस्ट करता जे कितें चेंजीस गोंयांत घडटा लँड यूज चेंज आसूं जावं कोळशाचें पोल्युशन आसूं हे सगळे कडेन आमकां दिसून येता आयज आमचे शेतकार आमचे नुस्तेकार जावं आनी बाकीचे सगळे कम्युनिटीज जे आसा ते खूब त्रासान आसा आनी हे आमी जाता तितल्या तरेन आमी विधानसभेन प्रयत्न केलो की इशू काडपाक पण 5 दिसांनी हे सगळे इशू सुटावे जावपाक शकना बट जितले आमचे कडेन जाता तितले आमी प्रमाणात एश्युरन्सीस ह्या सरकारा कडल्यान घेतलेली आसा पण येणाऱ्या काळात आमी ह्या सरकाराक सारको जाग्यार बसोवपाक आनी सारको तेंचे देखणीक हे जो गोंयांत काबार करता आनी गोंयचे सर्वनाश करपाक उठलेले आसा हेंका सारको जाग्यार बसोवपाक लागून खुबशे बाकीचे इश्यूज घेवन आमी फुडें वयतले ओके विरेश बाबा आनी एक प्रश्न म्हणल्यार तूं आतां तुजो यूके टूर करता सो तेंचे एजिटेशन जाल्ले पळय ते तूं लीड करतालो काल पळय सगळें मिडिएशन तुवें केल्लें सीएमा कडेन उलोवन तेंकां सगळें सजेशन ते आतां फुडें कशें व्हरपाचें पळय कशें आसा हांव त्या एजिटेशन केन्नाच लीड करूंक ना मिडिएशन हांव तुमकां कित्याक सांगता कित्याक हें जें एजिटेशन आसा हें लोकांचें आसा आतां प्रत्येक जे लोक जेन्ना आमकां उलोवंक मारता आमी तेन्ना वचपाची आमची जबाबदारी आसता आनी लोकां वांगडा मेळोन तेंचो इशू अंडरस्टँड जावप हें खूब गरजेचें आनी आमी प्रत्येक वेळा म्हणल्यार जेन्ना विधानसभेन वचून पळयला आसता तुमी आमी प्रत्येक टायम तेंकां सांगता की तुमी लोकां कडेन कित्याक वचना लोकांक अंडरस्टँड जाय लोक कितें सांगता तें तरी आयकया तुमकां कोण ऑर्डर सोडटा तुमकां वयरसून कोण कितें सांगता आनी तें तुमी हाडून लोकांचेर थोपता हें जावपाक शकना तुमचे आमदार आसूं तुमचे सरपंच आसूं तुमचे पंच आसूं लोकां कडेन जेन्ना वयतले तेन्ना कळटलें आमकांय जेन्ना वयता तेन्ना खूब जाण लोक कितें कितें सांगता खूब पॉझिटीव सांगता थोडे जाण नेगेटीव सांगता पण आमकां तें आयकोचें पडटा आनी तें आयकलें जाल्यार डेमोक्रेसी सारकी उरतली आमी समज आयकना आनी आमकां जाय तशें करता जाल्यार डेमोक्रेसी उरपाची ना सो तेका लागून म्हाका तरी दिसता की लोकांचो मुवमेंट आमी केन्ना लोकांक कितें जाय त्या भशेन करतले आमचे बाकीचे कितलेशे जाण लिडर्स थंय आसा जावं तो गोविंद बाब आसूं जावं तो अजय बाब आसूं तो ते थंय आयज थंय लीड करता बाकीचे तेंचे गांवचे लोक जे आसा रेंगनाबाय आसा ही सगळीं थंय लीड करता तेंकां घेवन म्हटल्यार तेंकां कितें जाय त्या भशेन ते जातले ऑलरेडी ते उपोशणाचो तेंचो हें आसा तो बंद करून तेंच्यांनी चालूच आसा हंगर स्ट्रायक सो मंडे ट्युजडे वॉटेवर तेंकां कितें येता समज सीएमनान सांगला त्या भशेन मंडे ना ट्युजडे तो आपयतलो तेंकां आनी तेजें कितें आसा तें उलयतलो म्हणून सो ते तेन्ना जातलें तेन्ना समज म्हाका आपयलो मंडे पासून आसा म्हाका आपयलो जाल्यार हांव वचूं शकता स्टार्टिंग उलयलो स्टार्टिंग करतालो ना तो तेंचे गव्हर्नन्स डिफरंट आहा आमचे गव्हर्नन्स डिफरंट आहा तो फरक कितें पडटलो पण कशें आसा गव्हर्नन्स डिफरन्स असले पासून जाल्यार कांय हरकत ना कित्याक आमी कितें बरें इम्प्लिमेंट समज गोंयांत करपाक शकता फॉर एक्झाम्पल आमी पळयता स्पीड गव्हर्नन्स हांगा गोंयांत जे स्पीड गव्हर्नन्स आसा ते डिफरंट लेवलाचेर आसा कित्याक म्हाका जेन्ना व्हिडिओ कॉलिंग करून म्हाका दाखयलें की स्पीड गव्हर्नन्स एवरेज कॅमेराज पळय तेंचे आसा डिफरंट एरियाज आसा तो सगळ्याक स्पीड मारपाक मेळना एक लिमिटाचेर स्पीड मारपाक मेळटा सो तशें कितें आमी हाडपाक शकता जावं बस सिस्टम तेंचो एक आयडल बस सिस्टम आसा आमचे कितलेशे जाण गोंयकारूय ते बसींचेर कामाक आसा आमचे मतदारसंघाचे ते बसींचेर कामाक आसा तो कसो तेंचो बस बे आसा बस पार्किंग आसा बस स्पीड एरिया आसा सो हे सगळे आमी अंडरस्टँड जावपाक जाय हांवें प्रत्यक्षात थंय वचून पळोवना पण हे ते तेंच्यांनी सांगलां म्हाका प्रेजेंटेशन बसून जे आमचे ड्रायव्हर आसा तेंच्यांनी प्रेजेंटेशन बसून दाखयल्लें आसा सो हांवें पळयला तेंचे कसो सिस्टम आसा आनी तो कसो आमी हांगा इम्प्लिमेंट करूंक शकतलो कशी आमचे विजन सांगपाक शकतले सरकारान आमचें काम आसा की विरोधी असले म्हणून जायना आमकां सरकारा कडल्यान कितें करूंक शकता हें करून घेवपाक जाय फॉर एक्झाम्पल आमी काल एक डिमांड घातलो तो म्हणजे खाजन बोर्डाचो सो सरकारान एक्सेप्ट केलो की खाजन बोर्ड जाय हो आमी कंटिन्युअसली सांगताले की खाजन रिवायवल करता कारण तो बोर्ड ताची गरज आसा सो सीएमान काल एश्युरन्स दिल्लें आसा की आमी बोर्ड तो खाजन बोर्ड हाडटा सो अशें आमकां प्रयत्न करपाक जाय की जाता तितले पॉझिटिव्ह डायरेक्शनान घेवन ही कामां जी आसा ती करून घेवपाक विरेश बाबा एकूच गजाल तुका विचारता आतां सद्या SIR जालो गोंयांत सो SIR जावन खुबशे जाणांची नांवां डिलिशनान हेका येयल्या आनी खुबशे जाणांक नोटिसूय गेल्या सो तुमी सदांच अगेन्स्ट आशिल्ले ते मायग्रेटेड वोट डबल वोटींग हें तें सो तुमची आतां कितली ऑब्जेक्शनां सो तुमी घातल्या आनी कितली डिलीट करतले पळय कशें आसा आतां जसो म्हाका इनपुट्स मेळला तितून SIR जे जाला तितून चडशे जाण भायल्यांचेच नांव कॅन्सील जाल्या आतां थोडी कॅन्सील जाल्या थोडी कॅन्सील जावना हेंय आसा
कित्याक थोड्यांनी कितें आसा काल जेन्ना हांवें असेंब्लीन हें केलें तेन्ना हांवें दाखयलें की खुबशे ते हातान तेंची लिव्हिंग सर्टिफिकेट दाखयता ती कन्नडात आसता ती हितून तमिलान आसता मलयाळम आसता अशें आसता आनी तशें करून ते एड करता आतां सो अशें जावपाक जायना आयज SIR सिस्टम जो आसा तो सारको इम्प्लिमेंट केलो जाल्यार तो बरो आसा पण तो सारको इम्प्लिमेंट करिना आनी थंय समज पॉलिटिक्स केले नाजाल्यार थंय कितें जाता आपणाक जाय तशें वोट बँक रेडी करता आपणाक जाय तसो वोट बँक बूस्ट करपाक सोदता सो SIR आमी नाका म्हणिना आमी म्हणटा SIR सिस्टमॅटिकली जावपाक जाय तो सिस्टम जो आसा तो सिस्टम आतां ड्युअल वोटींग म्हणटा आमी ती ड्युअल वोटींग करपाक सारको हें ट्रॅकिंग सिस्टम ना म्हटल्यार आयज समज ड्युअल वोटींग गोंयांत आसा आनी कर्नाटकाक आसा काल मुखेलमंत्र्यान सांगलें की ना म्हणून तेन्ना म्हटलें गोंयांत आसल्यारूच आमकां हें जाता गोंयांत ड्युअल वोटींग आसता कोणाची आपल्या गोंयकारांचीच आसता न्हू कोण गव्हर्मेंट सर्वंट हांगांतल्यान थंय शिफ्ट जालो ते चुकान ते हांगा उरल्यान थंय उरलो तशाच करता जावं समज फोंडेच्यान मडगांव गेलो ते आसतलो ते गोंयकारांचे आसा बट भायल्यांची जेन्ना आमी म्हणटा